ती जावन आसली देवाची खुशी. वय तुझ्या खुशेप्रमाणे म्हजे तें जावं. जर तर असलो व्यक्ती मागणसो आसा तो इगर्ज माता बांदता आनी दिस पोवी सभेंत हांवें दिल्ली बस. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव, भयण आनी आवय. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी आज नोवेनाच्या 6व्या दिसा आसा आनी आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा पोवी सभेच्या खांद्यार बांदाक मोरी दिता खांद. पोवी सभेच्या बांदाक मोरी दिता खांद. जर तर आमच्या समाजाच्या बवारी आमी पळयलें तर क्रिस्तांवक जावचे कश्ट, क्रिस्तांव जावची हिंसा, क्रिस्तांव जावची दूख मरण पळयत आसतना एका रितीन एक सिच्युएशन आनी एक रितीन आमचेंच जिवीत पळयत आसतना म्हजें इगर्ज मातेंत मेतेरपण, म्हजें आध्यात्मीक जिवीत, मागण्याचें जिवीत आनी हेरां तें आसो म्हाका हुस्को, हो दोन संगती मुखार दवरून आयचो विशय पळयत आसतना एक अर्थभरीत गुण्याचो एक विशय जावन आसा तो पोवी सभेच्या बांदाक मोरी दिता खांद. बांदाक म्हणटा आसतना आमकां उडासो बांदप, बिल्डींग वैगे जावं पुरो तुमच्या भुरगेपणांत व्हड जाता आसतना तुमच्या फिरगजेनी तुमी इगर्ज बांदूंक कुमोग केल्ली. जावं पुरो पातोरवोवचे आतां ना, पयलें रेंव नोळ्यांचे रुखाचे नाना रितीन तुमी तुमचो उपकार केला. जावं पुरो आर्थीक रितीन विविध रितीन तुमी तुमची सेवा दिल्या. आज बांदप म्हळ्यार कितें हांगा? बांदप म्हळ्यार ती इगर्ज स्ट्रक्चर न्ही, बिल्डींग न्ही, बगार पोवीस सभा. खंय सांगाता मेळटा भाऊ भयणी आनी मागता ती पोवीस सभा, इगर्ज माता. आनी खांद म्हणलो शब्द कित्याक वापरला? मोगाचे भाऊ भयणो, खांद म्हणटा आसतना जर तर जडायचें वोंक आसल्यार आमी खांद दिता, उरलो भाग दिना. कित्याक? खांदार जायतें जडाय वोंक जाता. आनी आज मोरयेचे विशय नियाळ करता आसतना मोरयेचें मेतरपण इगर्ज मातयेंत कशी मोरी संपूर्ण रितीन इगर्ज मातयेंत ती पात्र घेता म्हणलो उगडास आमकां अर्थ. तशें जाल्यार आयच्या कार्मेल सभेच्या थिमाक, विशयाक आनी आयचे शुभ वर्तमान कशें ताल पडटा? जेजू देवाचें उतर टेंपलांत परगट करता आसतना कोण एकलो भाव येवन सांगता तुजे आवय आनी भाव आयल्यात म्हणून. आनी जेजूची भोव अपुरबायची जाव, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव? आनी सिसांक दाखयता हे जावन आसा म्हजे भाव, भयण आनी आवय. भोव अपुरबायचे उतर मोगाचे भोवनो, हांगा आसलेल्या सर्वांक तो आद दाखयता आनी म्हणटा ही जावन आसा म्हजे भाव आनी भयण आनी आवय. जर तर लुकाचो अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 7 पळयलें तर आमकां ते पळोवंक मेळटा. गब्रियोस बुडवो देवाची बरी खबर मोरयेक हाडून आसतना मोरयेन म्हणलें ती उतरां पळय, हांव जावन आसा सोरेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. एका पत्राचें शुभ वर्तमान म्हणटा जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता ते जावन आसा भाव, भयण आनी आवय. आनी लुकाचो अध्याय 1:30 आनी 7 पळयल्यार सुरेस्पराची हांव साकर ताचे शब्द प्रमाण म्हणजे तें जावं. न्ही की म्हज्या भावाच्या भाव भयणीनो, पयली इगर्ज मातेंत
देवाची खुशी केल्ली ती मोरी आणि ती आवय जावं पावली जेजूची. तशें जाल्यार मोगचे भोवयनो आमी हे मोरयेन ती खुशी पाळली कशी म्हण पळोवया. जर तर मातेवचो अध्याय 2:13 पळयलें तर बळकसो संवार जाता आसतना बुडवो दिश्टी पडून सांगता इजिप्ता पळा पळकी मरी वेता. देवाचे खुशेक विरुद्ध वचना पूण देवाचे खुशेक खालती मन घालून मुखार येता. लुकास अध्याय वाक्य 2 पळय अध्याय 2 आमी पळयलें तर म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी जनानात म्हणल्या मोरयेक ती जावप येता आसतना मोरयेक ते समजवना पूण अर्थ करून ती प्रयत्न करता आनी तिरस्कार करना देवाची खुशी पाळता. जुवांचो अध्याय 19 वाक्य 17 अशें सांगता जेजू कुरिसवून येता आसतना कालवार पर्यंत मोरयेन सांगात दिल्लो. ती काय जाल्ली ती दूख बेजारी आसूं पुरो पूण जेजू कुरिसो येता आसतना कितेंच इन्कार करना कित्याक ती जावन आसली देवाची खुशी. जुवांचो अध्याय परतून 19 वाक्य अध्याय 19 वाक्य 18 अशें सांगता जेजू कुर्सार उमकळत आसतना मोरी त्या कुर्सा माळी उमकळनासली. आपूण पूत कुर्सार उमकळत आसतना तिका जावं पुरो दूख पूण देवाच्या खुशीक तिरस्कार करना पूण खालतीमान करता. देवाच्या उतराक तिणें कान दिलें खालतीमान केलो आनी त्या खालतीमाना प्रकार तिचें जिवीत जियेता. आनी कोरींत बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांत वाक्य 3 अध्याय 3 वाक्य 11 अशें आसा क्रिस्त जावन आसा बुन्याद त्याच बुन्यादर आमची इगर्ज माता बांदून हाडल्या. देवाचे उतर मरयेक पावलें आनी जेजू शब्द आसलो मोरयेच्या पोटान जल्मता मनीस जावन देव मनीस जालो. आतां त्याच क्रिस्ताचेर इगर्ज माता बांदून हाडल्या बुन्याद जावन आसा क्रिस्त. आमकां आयचें वाचपां शुभ वर्तमान सांगता मोरयेचें पयलें काम जायते कामां जायते आमकां नियाळ मेळटात पूण एक पयलें जावन नियाळ जावन आसा जेजूक आपणाच्या पोटांत जल्म दिवच्या मुखांत्र देव मनीस जालो. पयलें मिसांव काम इगर्ज मातेन तिचें मेतेरपण. तशें जाल्यार मोगचे बाबयनो आयचें शुभ वर्तमान आनी हे विशय काणयत आसतना कितें आमच्या जिविताक आमी काण घेवेत कितें शिकयत. पयलें जावन मोगचे बाबयनो आम्हा सर्वांक पविस्थान मेळ्ळां. सारकें गे हांव चिंता सरकां पविस्थान मेळ्ळां कोणाक मेळूं ना गे आतवयर गेला मेळ्ळां. सक्टां आसतात सक्टांक पविस्थान मेळ्ळां आनी पविस्थाना मुखांतर आमी सक्टांनी म्हळां येस टू द लॉर्ड वय तुज्या खुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं न्हय हांवें पूण म्हज्या पप्पा मम्मीनी म्हज्या पॅरंट्सान म्हळां पूण हांव व्हड जाता आसतना म्हज्या पप्पा मम्मीनी कितें देवाची खुशी म्हण आमकां शिकयलां. आमी अरेकल्यांनी पविस्थाना मुखांतर देवाच्या खुशेक खालतीमान घाल्या. जर तर देवाच्या खुशेक खालतीमान घाला तर म्हजें परिपूर्ण मेतेरपण पवित्र सभेंत सावलाचें. फ्रांसीस दी सेल हांवें आयकल्या प्रकार तो 3 रितीची आमकां सुकणी आमच्या मुखार दवरता. 3 रितीची सुकणी. पयलें जावन ऑस्ट्रीच उश्ट्रा पक्षी म्हणटा तुमी पळोवं पुरो म्हजें बरें मोटें न्हय हांव बारीक आसा. मोटें सुकणें तें सुकणें जरी तें उबोवंक शकना. तुमी पळयलां चिंता मोठें आसा उबोवंक शकना कित्याक तें सुकणें जडाय आसा. आनी दुसरे रितीचें सुकणें जावन आसा कुंकोड चिकन. पळयलां आमच्या घराचें चिकन 15 फीट उबता गुत्तू ना तुमच्या घरचें पूण चड उबोवंक शकना. तें सुकणें पूण 15 वा 20 फिटाक उबोवंक शकता. आनी तिसरें जावन आसा एन ईगल गीद म्हणटा थंय एक सुकणें भुमीच्या चड वयर उबोवन आसता. तें उबोवन आसल्यार इतलें वयर पूण ताची दिश्ट या धरणीस आसता जागृतान आसता. आनी 3 सुकणीं आमच्या मुखार दवरच्या मुखांतर आमचे इगर्ज मतेंत अध्यात्मी रितीन मेतेरपण उलोवंक तो शकता. चिंत्या मोगाच्या बाबयनो आमकां पविस्थान मेळ्ळां जो पयलें सुकणें तें ऑस्ट्रीच पविस्थान मेळ्ळो
आनी आखरेक येवचे आमचे मरणो ताजे मदें आमी इगर्ज मातयेंत मेतेर जायना वा इगर्ज मातयेंत येवंक ना मिसाक येना कितेंच जायना जावं पुरो पयलें रितीचें सुकणें दुसरें रितीचें सुकणें जावं पुरो कुंकोड अरे काही तरा सुख नासतना हांव मिसाक येता म्हाका दिवंक आसा कितें तें काणीक इगर्ज मातये दिता नोवेन येता आराधनाक येता चिकना बरी उपता पुरो जाताना बसता आनी तिसरें सुकणें जावन आसा मोगाचे भावनो गीत उपता तरी ताजे दिश्ट धर्नीक आसा आनी आज इगर्ज माता ह्या गिता बरी आमकां जावंक लो दिता म्हणजे मिसाचें बलिदान मात्र न्ही आराधन मात्र न्ही नोवेन मात्र न्ही म्हजें आध्यात्मीक जिवीत संपूर्णकायेन मेतेर जावचें आनी तिस पोवीस सभेंत हांवें दिल्ली भास हें जावन आसा पयलें दुसरें जावन आसा मोगाचे भयणो मागण्याचो व्यक्ती इगर्ज माता बांदूंक शकता देवाचो अनुभव आसलो इगर्ज माता बांदूंक शकता न्ही विबाडूंक शकता मागणें म्हळ्यार हांवें सांगलें परत आयताराचें मिसाक येवचें पाटयेचें नाजाल्यार येजाक कैद्याच्या म्हणल्या खातीर लेटर दिना वा हांव नोवेनाक येता ते सांगता आनी मिराकल्स जातात हांव ताज्या घेतर येता आराधनाक येता ना मोगाचे भयणो मागणें म्हळ्यार म्हजो आनी देवाचो संबंध हांवें आनी देवान एक जावचें तें जावन आसा मागणें जावं पुरो 15 निमिशां 20 निमिशां 1 घंटो मीस करचें तें मिसाचें बलिदान मागणें देवाचे संबंध शब्द न्ही संबंध मोगाचे भयणो जर तर असलो व्यक्ती मागणेचो आसा तो इगर्ज माता बांदता जायते पटी आमची सूख समजून येशा मोगाचे भयणो थोडे पटी आमी इगर्ज माता म्हळ्यार इगर्ज स्ट्रक्चर आनी ती जावची कार्यां म्हणजे जावं पुरो संस्थे कातोलीक सभा गवळी सभा श्री संघटन ICM वॉयसेस अशे जायते संस्थे आसात आनी थोडी कॉम्पिटिशनां आनी लास्टाक अखेरेक पिकनीक अशें वर्स अखेर जाता आनी म्हणटा हांव आमची इगर्ज माता हांव परिपूर्ण आसा इगर्ज मातयेंत संपूर्ण काय हांव वेळ करशिता ना मोगाचे भयणो जर तर म्हज्या जिवितांत हांवें मागणें काडलें आनी जी सकड कार्य आसा तर ताका अर्थ ना जर तर हांव देवाचें एरेक म्हणजे मिसाचें बलिदान खंयची नोवेनां आराधन सकड आसून देवाचे संबंध आसून ही सकड कार्य आसात भोव अर्थ बरयत हे सकड गरज आसा ना म्हणून मस्त गरजेचें कित्याक इगर्ज माता जिवाड वर जाल्यार सकड गरज पूण मागणें नातलें देवाचो संबंध नातलें सकड वेस्ट त्या कारण सांगचें मागण्याचो व्यक्ती इगर्ज माता बांदूंक शकता आनी तिसरेचें जावन आसा मोगाचे भयणो आमी देवा जेजूस सांगता म्हजो मोग केल्ले परी तुमी एकामेकाचो मोग करात तिसरें जावन मनशापण जर तर खंयच्या व्यक्ती थंय मनशापण ना तो इगर्ज माता बांदूंक शकना जर तर म्हजो भाव भयणी कश्ट येता ताच्या कश्टांत हांव एक जाता जर तर म्हजी भाव भयणी दुखीन आसा त्या दुखीत हांव एक जाता एका भाव भयणी ते मरण पावला तर ताच्या मरणांत भाग घेता जावं म्हजो क्रिस्तांव भाऊ अमेरिकांत आसा गल्फांत आसा वा इंडियांत आसा हांव ताका नेना पळोवंक ना पूण तो एक क्रिस्तांव पातयेंचो जर तर तो कश्ट जाता जाल्यार तो दूख भोगता जाल्यार ते मरण जाता जाल्यार ती दूख म्हाका जायचे म्हाका बेजाराय जायचे कित्याक तसो म्हजो भाव आनी भयण क्रिस्त ते आमच्या म्हाका दृश्टांत आसा मानेपरांत जावचें दृश्य जायतो लोक ते कश्ट जाता दुखीन आसा बेजार आसा आमकां बगूंक पुरो तो लोक पयसलो वळखना ना मोगाचे भयणो तांकां जावची दूख आमकां जायचे जर तर आज थंय जाता जाल्यार पयले हांगा जावंकी पुरो आमी सांगाता इगर्ज माता कुश्टोंक आसा दुखीन बरोवंक आसा एकामेकाक सांगाता वचोंक आसा कित्याक क्रिस्त जावन आसा आमचें सर्वस्व जर तर आमी मरयेच्या जिवितांत पळयलें तर मरी लुकाचो अध्याय 1 वाक्य 9 मरी एलिझाबेथची भेट करता ती देवाची आवय मातृणी ती गर्भस्थ स्त्री आनी देवाची उतर सांगता ती धावाधवी केली मनशापण आमकां दाखोवन येता म्हाका भयण
आणि मोरी जावन आसा मनशापणाक इगजमत बांदूंक आमकां एक आदर्श. हो विशय नियाळ करता आसतना पोवी सभेच्या बांदार मोरी दिता खांद हो विशय नियाळ करता आसतना मोगाच्या बाबीनो तितलें सालिसेचें न्ही हांगा ताव न्हू देवाची उतर सांगूंक इजी आयकूंक इजी पूण जिवीत जियेत आसतना मस्त कश्ट आसा. जावं मागण्याचें जिवीत जावं पुरो संपूर्ण मेतेरपण म्हणजे फिरगजींत भाव भयणींत पात्र घेता सालिसेचें न्ही पूण देवाची कृपा गरज आसा. आज या मिसाच्या बलिदानाने नव्याना वेळार आमी मागूंक जाय मोरी मुखांतर बापा थंय जेजू थंय इस्सू कृपा आनी तस्सू जेजू ह्या आल्तारेर कुडी रक्त समेत येता आसतना आमी त्याच क्रिस्त लागीं मागया तीच कृपा क्रिस्ताची म्हज्या जिवितांत आसच्या मुखांतर हांव एक खरो क्रिस्तांव इगज बांदच्या मुखांतर एक खरो क्रिस्तांव जावन एकामेका देख दिवच्या मुखांतर एक पवित्र सभा बांदूंक जाय जाल्यार कृपा या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.